22 तारखेक सांजवेळा 7 वरांचेर बांबोळीच्या गोय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलान वॉर्ड क्रमांक 142 सेवा दिवपी दोतोराक वायट उतरां दिवन मारपेट करपाचो प्रकार घडलो। डॉक्टर शुभम प्रभुदेसाय हाणें दाखल केल्ले कागाळी प्रमाण वॉर्ड क्रमांक 142 आपतकालीन सेवा दिता आसतना एका दुयेतीच्या सोयऱ्यांतल्या दोगी बायलांनी दोतोरा कडेन वाद घालून वायट उतरां दिली। हाचे भायर धक्काबुक्की केली। कागाळदाराक सेवा दितना मदीं आडखळ हाडली। हे संबंधी आक्षी पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या। हाची दखल घेवन आक्षी पुलीस उपनिरीक्षक स्वप्नील नाईक हांणी ह्या बायलां आड गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास सुरू केला। बांबोळे हांगासर बांबोळे GMCत वॉर्ड नंबर 142 हांगासर एका डॉक्टराक मारहाण केली, गाळी सोवल्यो, ताचे उपरांत धक्कामुक्की केली आणि ते डॉक्टराचे जे नाव जावन आसा ते म्हणल्यार शुभम प्रभुदेसाय अशें त्या डॉक्टराचें नांव आसा आणि डॉक्टरान सोमती आगाशी पुलीस स्टेशन आसा थंयसर तक्रार नोंद केली। ही जी घडणूक आसा ती 22 मे सांजच्या 7 वरांचेर घडणूक घडली। एका पेशंटाक म्हणजे इमर्जन्सी सेवा दितना त्याचे जे नातेवाईक आसा तातूंतले 2 बायलांचेर हो जो आसा तो गुन्हो नोंद केल्लो आसा आणि ह्या बायलांनी त्या म्हणजे तरुण अशा डॉक्टराक मारहाण केली, गाळी सोवल्यो, मागीर धक्कामुक्की केल्ल्या कारणान आगाशीम पुलीस स्टेशनार त्या डॉक्टरान तक्रार नोंद केल्या आणि ही जी तक्रार नोंद केली दोन बायलांचेर ही जी तक्रार आसा ती नोंद केलेली आसा आणि आगाशीम पुलीस स्टेशना वयले उपनिरीक्षक स्वप्नील नाईक हांच्यांनी दोगा त्या बायलांक म्हणजे तांचेर गुन्हो नोंद केलेलो आसा आणि जी सेक्शन लायल्या ते म्हटल्यार 504 352 186 आणि 353 व हे जे सेक्शन आसा ते लायलेले आसा आणि तांचो जो गुन्हो आसा तो नोंद केलेलो आसा। फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा ती आगाशीम पुलीस स्टेशन करप चालू आसा आणि हाचेर अजून कांयच म्हणजे ते बायलांनी त्या डॉक्टराक कित्याक मारली, ही बायलां जी आसा ती म्हापसाची आसा अशी सुद्दां आमकां म्हणजे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या। जाल्यार फुडली जी इन्फॉर्मेशन आसतली किंवा इन्व्हेस्टिगेशन आसतलें ते आमी तुमकां तुमच्या मेरेन पावयतले। फुडली जी अपडेट आसा म्हणजे ही बायलां कोण, ते डॉक्टराक कित्याक मारली, सगळी जी अपडेट आसा आमी तुमच्या मेरेन पावयतली। तुम्ही पळयत रावात गोमंतक TV।